नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पणजे स्मार्ट सिटीत पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार सापडले गांजाचे रोप. स्मार्ट सिटीत परतून रोप पावले कशें कळपाक ना मार्ग. मडगांव वीज खात्याचे डिव्हिजन 4तले कर्मचारी पाळीनात. वेळाचे बंधन. कर्मचाऱ्यांचो चल्ला सुशेगाद कारभार. लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो काय उपरासला प्रश्न. खासा रिपोर्ट. राज्यात पावसाची दुमशणां सुरूच. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांत कोसळ्ळी झाडां. कांय कडेन झाडां पडून कोसळ्ळे लायटीचे खांबे. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर क्रशराच्या धन्यान महामार्गा कुशीक चर मारिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जाता त्रास. बेकायदेशीर कामांचेर आमदार पंचायतीचे दुर्लक्ष. काँग्रेस समितीच्या सदस्यांचो आरोप. फाटल्या अधिवेशनात वादग्रस्त थारिल्ले गोवा एडव्हर्टायजमेंट मसुद्याचेर नव्यान प्राथमीक अहवाल विधानसभेक सादर. सिलेक्ट कमिटीची जाली सोमारा बसका. येता ते विधानसभेत मसुद्याक मेळटलें कायदेशीर स्वरूप. आदिवासी कल्याण निधीचो लाव आदिवासींक मेळना. भाजप सरकार करता निधीचो गैरवापर. आम आदमी पक्षाचो सरकाराचेर आरोप. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मडगांवच्या वीज खात्याच्या डिव्हिजन 4चे कर्मचारी वेळाचे बंधन पाळीनात. सोमाराक ऑफिसांत गेल्ले कडेन कर्मचाऱ्यांचो उणाव दिसून आयलो. ह्या सुशेगाद कारभाराक लागून लोकांच्यो समस्या कश्यो काय सुटाव्यो जातल्यो हो महत्वाचो प्रस्न. पळोवया खासा रिपोर्ट. हे मडगांवचे वीज खात्याचे डिव्हिजन 4 ऑफिस. हांगा सकाळच्या 9:30 वरांचेर कामाक सुरवात जाता. मात गोमंतक टीव्हीचो प्रतिनिधी जेन्ना सोमारा सकाळच्या 10:05 सुमाराक थंय पावलो तेन्ना ह्या ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांचो बरोच उणाव दिसून आयलो. हे अशें चित्र आशिल्लें. चडश्यो खुर्च्यो ह्यो रित्यो आशिल्ल्यो. थंय ऑफिसर नाशिल्लो. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चडशे कर्मचारी खंय 10:30 ते 11च्या मजगती ऑफिसांत येतात. हे अशेंच जर चलत रावलें तर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो काय हो महत्वाचो प्रश्न. बेशिस्त वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक शिस्त येवपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि केन्ना तरी ह्या कार्यालयात अचकीत भेट दिवची अशी मागणी लोक करतात. म्हाका अशें लोकांनी सांगलें की हांगा 9:30 एक्चुअली तेंगे काम पूण 9:30, 10, 11 जाता कोणूय थंय आसनात आनी मोस्टली चड करून डिव्हिजन 4 हें आमकां मडगांवाक पडटा आनी हांगा जायतें काम आसता पूण ती येता 9:30 म्हणल्यार आता 10, 10:30 पासून तेंगे काम चालू जायना. हेतून गव्हर्मेंटान लक्ष दिचें. पयर आमचे ऑनरेबल राणे हेल्थ मिनिस्टरान तो सडनली विजीट दिता खंय. अशें जावपा जाय. प्रत्येक आमदारान खंय वचून न्ही विजीट दिवपा जाय टच करून. तेन्ना पळोवपा जाय बाबा कशें हें चलता हें. सगळ्या आमदारांनी हो प्रिंसिपल पाळपा जाय एक्चुअली. ते येता सुशेगाद बसता मागीर लंच जाता आनी अशें करून ते सगळे धळमळीत जाल्ले आहा थंय. जायते लोकांले म्हाका फोन येताले पण आज एक्चुअली हांव गेल्लो थंय वयर. पयल्या तो जेई ना म्हणटा खंय गेल्लो म्हणटा म्हाका तें काम आशिल्लें. आनीक अशें प्रॉब्लेम आहा ते बाब सुदीन ढवळीकरान मातशें तेजेर लक्ष घालचें. हें अशें कितें जाता काय म्हणून. आनी अशें हांव हेच गव्हर्मेंटा कडेन मागता सगळे डिपार्टमेंटांनी वचून तांकां विजीट दिवन. आतां तांकां भरपूर पगार बिगार 7वें वेतन बी तांकां आतां वाडयलां आनी येवपाचें अशें म्हणून आयकल्लें. तेन्ना काम करपा जाय न्ही. काम म्हणटा मेन सरकारी. तेन्ना हेजेर लक्ष घालचें ही म्हाजी रिक्वेस्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. राज्यात सध्या पावसाची दुमशणां सुरू आसा. मंगळारा सकाळी वादळी वारे सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली. 69 आंब्याचें झाड घरार तशेंच कार आनी दुचाकीचेर पडिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालें. दुसरे वटेन सोनारबाग उसगांव वाठारांत झाड पडिल्ल्यान 3 लायटीचे खांबे कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाकच जिवीत हानी जावना.
सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाऱ्याचो आंबो बरो व्हडलो आंबो आसा तो कोलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, गॅरेज टोटली डॅमेज आणि कार आहा भितर. कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आणि आता फायर ब्रिगेड आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्लें. काय भायर सरूंक मेळना, भितर सरूंक मेळना. काय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन सोमतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही हेका फायर फोर्साक फोन केलो. सोमतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडोच कॉल घेयले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केलें. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाचे भुरगीं ना. लायट अद्याक ना, आमकांच आहा. अर्दी लायट चालू केली, वायरी कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरल्यान जातलें. बाग उजगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें आनी 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ले कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उदगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटले विधानसभा अधिवेशना वेळार वादग्रस्त थारिल्ले गोंय एडव्हर्टिजमेंट विधेयकाचो नव्यान तयार केल्लो अहवाल सिलेक्ट कमिटीन विधानसभे मुखार सादर केला. आता ह्या अहवालाचेर आदारून नव्यान कायद्याचो मसुदो तयार जातलो. येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार ताका कायदेशीर स्वरूप येतलें. सिलेक्ट कमिटीच्या वांगडी आमदार मंत्र्यांनी सोमारा जाल्ले बसके उपरांत म्हायती दिली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार भौशीक जायराती संबंधी तयार केल्ले कायद्याच्या मसुद्याक विरोधकांनी हरकत घेतिल्ली. उपरांत तो मसुदो सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडिल्लो. सिलेक्ट कमिटीन आता नव्या मसुद्याचेर चर्चा करून ते संबंधीचो अहवाल विधानसभेक सादर केला. हे अहवालाचेर परतून एक फावट चर्चा जातली आनी उपरांत मसुद्याक कायदेशीर स्वरूप येतलें. सोमारा जाल्ले सिलेक्ट कमिटीच्या बसके उपरांत कमिटीचे वांगडी मंत्री रोहन खंवटे, आमदार निलेश काब्राल आणि काँग्रेसीचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हे विशींची विस्तृत माहिती दिली. सिलेक्ट कमिटीची मीटिंग आमकां 24 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताजे खातीर आज आनी एक मीटिंग जाल्या. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली. आपण मुख्यमंत्री कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गीव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल जे इलिगल आसा आनी जे ते बिलान करून तांकां काडचें पडटलें. पूण तांकां लिगॅलिटी आसा आनी तांकां एक स्टॅट्यूट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ द हायकोर्ट एंड द अदर इश्यूज. म्हाका दिसता दीस एक्ट वील गीव देम दॅट बॅकबोन. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरिंग मेकॅनिझम चालू जातलें. कितें डिस्कशन जालें? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट केला. असेंब्लीन सबमिट कर म्हणलं. असेंब्ली टायमार एक फायनल ड्राफ्ट दितले फॉर पासिंग. बिल मेन म्हणटा ते होर्डिंग चेंज केल्ले आहा. गोवा होर्डिंग्स जाल्या. पयलीं दुसरेच आशिल्ले. पयलीं जे बिलार आशिल्ले दुसरे आशिल्ले. आतां जाल्यार गोवा होर्डिंग्स पयलीं आशिल्ले एडवर्टायजमेंट बील चेंज केल्ले आशिल्ले. सो आता डिसिशन गेले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करता. कितें सबमिट करता 3 महिन्याचे टायम आसा. सो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करत मागीर आफ्टर द सेशन बिगिन्स देन वी विल हॅव another meeting after we get time extension from the house and the speaker, and then during that time we can finalize the bill so that a proper bill can be brought to the satisfaction of everyone. बिलाचे नाव बी कितें चेंज करपाचें डिसायड केलां? Outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. तिथं बारीक बारीक ॲडव्हर्टिजमेंट गेल्यार तुमी जाणा सगळे लोक मतले असतात. सो दॅट कॉन्सेप्ट हॅज बीन चेंज
And there are other things where local bodies तेंचे revenue येताले ते cut करताले. So we have objected to that. They are also taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. They are final करून on that level. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा वर्षा आश्वेकर. आदिवासीं खातीरच्या निधीचो वापर आदिवासीचे कल्याणा खातीर जायना. भाजप सरकार निधीचो गैरवापर करता म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो आरोप. सरकार आदिवासींचे कल्याण करपाचे सोडून तांचो पयसो हेर कडेन मोडीत आसा म्हणून पालेकार उलयलो. सरकार आदिवासीं खातीरचो निधी हेर कडेन मोडटा. आदिवासींचे कल्याणा खातीर निधीचो वापर जायना म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो आरोप. आदिवासींक तांच्या हक्काचे 3,000 कोटी मंजूर जाल्यात. मात हे पयशे सरकार हेर कडेन मोडीत आसा असो मुद्दो पालेकारान काडलो. हांचेच लिडर भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या खातीर ह्यो आपले धंदे वाडोवपा खातीर आज ह्या जमनींचो वापर करता आनी जो ट्रायबलाचो जो पयसो खरोच ST समाजा कडेन पावूंक जाय आशिल्लो ताजो खंय ना खंय तरी गैरवापर करून तो फक्त हांचे वेलफेअर करपाक पळयता आनी हाचें आमकां वायट दिसता. आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन की जर SC ST आमचो जो ST समाज आसा, गावडा कुणबी वेळीप जो गोंयचो समाज आसा ताका जर वयर काडटलो जाल्यार तांचे जे बजेटरी एलोकेशन 10% आसूंक जाय आशिल्ले, हक्काचे 3,000 कोटी जे आशिल्ले ते एलोकेट करा. ह्यो फेस्टिविटीज बंद करा, 3,000 तांकां एलोकेट करा आनी ताजो वापर करा तांच्या खातीर. एज्युकेशन प्रॉपर करपा खातीर, तांचे वेलफेअर स्कीम प्रॉपर करपा खातीर, तांचे जे अपस्केलिंग आसा, रिस्केलिंग आसा हे करचें पडटलें. आज अशें न्ही की आज समाज तांचो शिकना, ताचो भुरगो बरो शिकता पूण ताका खरोच ताजो वेलफेअर स्किमाचो फायदो जर जाल्लो जाल्यार ही वूड हॅव बीन इन अ डिफरंट पोझिशन टुडे, वीच इज वॉट इज लॅकिंग टुडे. आनी म्हाका दिसता SC ST जो समाज आसा गोंयचो, पर्टिक्युलरली गावडा कुणबी वेळीप, हांकांय आज जाग येवपाची गरज आसा की तुमचो वापर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टी करपाक सोदता. आनी हें जें नाटक चल्लां खासता खंय आनी खाजेता खंय ही ताचीच एक चाल आसूंक शकता. हातूनय म्हाका दुबाव दिसना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. मडगांव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बसी नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. वरांची वरां प्रवाशांक तिकेट कावंटराच्या भायर उबें रावचें पडलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे सावन मडगांव येवपी बसी येवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशी मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर आडखळून उरले. देखून संबंदीत खात्यान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. आपल्याकडे सगळ्यांनी फोन वचपाचें डायरेक्ट कदंबा बस स्टँड आहाय. म्हाका कितले जाले नेली आतां 1 वर जाली बस ना. हे गव्हर्मेंटान कडेन पळोवपाक जाय. फाटल्या सुद्दां गरीब लोक आसले लायनी आहा पळय, अर्जंट कामां आहा, GMC वचपाक कोणाक पोटा मेळटा, कोणाक कितें आहा ते गव्हर्मेंटान तें मातशें लक्ष घालपाचें पळोवपाचें. आनी मग म्हणजे ते TC चॅकींग कोताय तिकेट तेमी चॅक करूंक जाय न्हू कितें चलो तेमी कदंबा बस स्टँडा भायर. 1 वर जालें अजून एक बस ना. बस तो येना आतां मॅटर आहा हायकोर्टान तेका लागून हांव थंय लायनी आहा बेगीन ही डायरेक्ट बस न्हू. लोकल बसीस वचून येना लेट जातलो. How are you going to meet our office? 1 hour we are waiting for the line for the bus. No action is taking. No bus. If I ask them, they're saying we are waiting for the pension bus to come to assist this bus. What is this? What is the administration of Kadambas? 1 hour in a line. What facility they are saying that they are giving? This is the facility for spending one hour in the line. No state will happen like this. They should put an alternative, no? Then they say no, we are waiting for that bus to come. 1 hour I am waiting for this small line. Very bad administration. For the people, it is for the Kadamba. If it is the people, they will make alternative arrangement for this. Now we are late for the office. I am going to the secretariat now. See, I am late. मडगांव KTC बस स्टँडार शटल बसेक लागून व्हडलो लायन लागलेलो आसा. हे लायनीन लोक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, थोडे हॉस्पिटलांत वचपी आसा, अशेच लोक डेली 1-1 वरां ह्या लायनीन रावता म्हणून ते पॅसेंजर सांगता. तशेंच जेन्ना पॅसेंजर वचून KTC स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना ते स्टाफांनी सांगलां की जो पणजी साकून बस येवपा आसा तो अजून येवूं ना, सो तुमकां रावपा पडटलें म्हणून.
हो आयचोच ना हो डेलीचो स्टोरी जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. बांदकाम व्यावसायिकाक धमकी दिवन खंडणीत मागिल्ल्या प्रकरणात पोलिसांनी हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकर आणि सागर पाटीला वांगडा सनीश घाटवळ या तिगांकूय अटक केले, अशी माहिती उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. अविनाश शिंदे या व्यावसायिकान तांच्या आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी तिगां आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. दुबावीत पेडणे वाठारांत आशिल्ल्याची माहिती मेळटकीच पर्वरी पुलिसांनी पेडण्या पुलिसांच्या मजतीन तांकां अटक केले, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. दोपहर को 1:30 बजे, जिसमें अविनाश शिंदे करके एक आदमी था. उसका कंस्ट्रक्शन का भी काम है और भी बिजनेस है उसके. तो उसकी गाड़ी थी, हुंडई वाइट कलर की गाड़ी थी. उसमें वो जब जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसको रोका और उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की. और पहले भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उसको बार बार उससे एक्सटॉर्शन फ़ोन करके या फिर मिल के एक्सटॉर्शन किया गया था. तो उसने 1 लाख रुपए पहले भी दिए थे और उसको धमकाया था कि तेरे को मार देंगे और जान से मार देंगे और अच्छा नहीं होगा तेरे लिए. तो ये सब करके धमकी दी थी. और उसने नाम भी बताया कि किसने उसको परेशान किया था. टार्जन पार्सेकर का नाम बताया उसने, सागर पाटिल का नाम बताया अपनी कंप्लेन में, और कुछ 3 अननोन लोगों के बारे में बताया कि जो वहाँ पे आए थे और मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया. तो इसके बाद हमने तुरंत इस पर FIR रजिस्टर की और इस पर एक्शन कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. तो ये टार्जन पार्सेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल, ये तीनों पोरवरिम के केस में वांटेड थे. ये जो टार्जन पार्सेकर है इसके अगेंस्ट 9 केसेस हैं टोटल. लास्ट 2022 में एक केस अंजुना का जो है, लास्ट वैसे तो 24 का भी एक केस है, लेकिन 22 में जो केस एक रजिस्टर हुआ था 307 का, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था 161/22. इसमें चार्जशीट किया था इसको, लेकिन उसके बाद ये एब्सकॉन्ड, इसके बाद कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा था तो इसकी बेल भी कैंसिल हुई थी. इसकी और सागर पाटिल दोनों की बेल कैंसिल हुई थी हाई कोर्ट से. 2024 में बेल कैंसिल हुई है. उसके बाद से फिर से एब्सकॉन्डिंग हो गया है. तो नेपाल वगैरह भी बीच में गया है. ये भी है कि नेपाल में भी शेल्टर लेने की कोशिश की है इसने. बीच में 2-3 महीने के लिए नेपाल में भी गायब रहा है. और इन्होंने साथ में मिलके ये इंसिडेंट हुए थे. तो इन सबको हमने पकड़ा है और हमारी जो टीम है, पेडनेम पुलिस की, पोरवरिम पुलिस की, बिचोलिन पुलिस, इन तीनों पुलिस स्टेशन की टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर नव्या खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उप्रासपाक लागल्यात. बेकायदेशीर खडी क्रशराक लागून सावड्डेच्या काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी सोमारा सावड्डेच्या सरपंचाक घेराव घालो. पळयात पुराय बातमी. तुका खंय तर बांदून दवरल्यार ती एक्शन घेवपा लागून फेनाक म्हणून खंय तर बांदून दवरल्यार प्रत्येक बायटा आम्ही पळयता आमदारां सावड्डे पंचायत क्षेत्रातल्या गुड्डेमळ ह्या वाठारांत बेकायदेशीर नव्या खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उप्रासपाक लागल्या. हाका लागून सोमारा सावड्डेच्या काँग्रेस समितीन सरपंच चिन्मयी नायक हांकां घेराव घातलो. कायदेशीररित्या जर हो क्रशर वापरलो जाल्यार आमचो विरोध ना, मात ह्या क्रशराचो जर बेकायदेशीर वापर केलो जाल्यार आमी हो क्रशर बंद उडयतले, अशी शिटकावणी काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी दिल्या. तुम्ही हेजेर तर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आणि सगळे पेपर वर्क करून जर तुम्ही ते करपा दिता जाल्यार तुमकां वेलकम आहा. आणि इलिगल तुम्ही करपा जर मुखार धरता जाल्यार आख्खो गोंयचो काँग्रेस पक्ष हांगा सावड्डे मतदारसंघात हाडपाची आमी तयार दवरतले. आणि आता सद्याक आमी स्थानीक ब्लॉक येयल्यार आयज पावसा लागून थोडे आमची पावले ना, तरी आसतना मुखार तुम्ही आता इन्स्पेक्शन करून डिसिजन कितें घेता तेजेर आमी नजर दवरतले. समज तुम्ही नजर दवरना जाल्यार गोंयभरचे आमचे कार्यकर्ते येतले आणि थंय येवन तो प्रचार आमी स्वता बंद करतले. ही आमी तांकां शिटकावणी दितात. सरपंचा मेळपाक पंचायतीन येयल्ले. आयज जो क्रशराचो जो इश्यू आसा आनी ट्रेन जी मारलेली आसा त्याचो इश्यू आमी सरपंचाक विचारपा येयले. सरपंच सांगता ते प्रमाणे दिसता की सगळे तुमकां खबर आसा की सरपंचानूच सगळे सांगले आसा की तो कितलो इल्लीगल आसा काय लिगल आसा तो. आणि क्रशर बेकायदेशीर आसा काय ना हाची आपण पळोवणी करतली, अशें सरपंच चिन्मयी नायक हांचें म्हणणें. आपल्याक पक्ष लागना, आपूण सगळ्यांच्यो समस्या सोडयतली, अशें सरपंचाचें म्हणणें. काँग्रेसीचे जावं BJPची आमी पार्टी म्हणून हांव कसलें हांगा काम करना. म्हाका जें काम लोकांनी निवडून हाडलां ते प्रमाणे काम करतलें. हांव BJPची सदस्य ते काँग्रेसी सदस्य म्हणून कांय लागपा ना. सगळ्या कायदे करतलें. लिगल अशें म्हण हांव तुमी म्हणटा इलिगल आसा तें हांव पळयतलें. पयले तेजे कितें जाता म्हणटा पळयतलें. म्हळ्यार तुमच्या पार्टीचे उलयनाका. पार्टी आनी ही पंचायत ना आता येयल्ले तुमचे कडेन काँग्रेसी पार्टी म्हणून ते उलोवन पूण हांव पार्टीचे कांयच उलयना. तेन्ना ते काम वाडोवन दिली म्हळ्यार कितें तरी चान्स एक दिलो. चान्स तो
ते फेर जालो दिसता म्हाका लिगली ते आतां तुमकां कळटलें. तुम्ही हेजे पयलीं डॉक्युमेंट काय पळोवना तेगेले डॉक्युमेंट हे म्हाका प्रोड्यूस करपाक हांव प्रोविजन कशें दितात फक्त जमनीचे पेपर हाडून दिता तेन्ना नंतर तो जमनीच्या पेपराचेर काय बरयलें ना तेजेर काय ना कोणा नांवार कितें आहा ती बी कोणाच्या नांवार आसली तशी तेणें घातल्या तुमकां प्रशार बांदना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी लागता ती सगळी तुमकां दिल्या तेणे पोल्युशनाचो बी कांयच दिलें ना त्या खातीर तेका लेटर घाल्लें तो लेटराचेर तेणें म्हाका कांय रिस्पॉन्स गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. म्हापशा मार्केटात ज्या भाजी विक्रेत्यांक उठयल्ली ती सुवात नो वेंडिंग झोन आसा. हे विशीं पालिकेन फाटीं थाराव पास केल्लो. त्या थारावा प्रमाण ह्या सुवातेर कोणाकच बसपाक दिवचे ना असो निर्णय जाला. ते प्रमाण शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें भाज्यकारांक सांगलां आनी तांच्यांनी ते मान्य केल्ल्याचें म्हापसा पालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें. भाजी विक्रेत्यांनी म्हापसा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली. म्हापशा मार्केटात बसपी भाजीकारांक मार्केटांतल्यान उठयल्यान ह्या भाजी विक्रेत्यांनी म्हापशा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यान आमकां बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयले ताच्या आड कारवाय करची आनी मार्केटात बसोन विक्री करपाक दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केली. आयतारा तांच्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्या आड म्हापशा पुलिशेक कागाळ केल्ली. आम्ही काल आयतार म्हणून बसलेली ते आमचो मान आसा न्हू तो आमचो फुकट वयता आमी बसलेली तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज आमकां उठयले आनी ते मनशां पडले ते विचारून येयले तुमकां कोणाक गाडी चोवले काय म्हणून. तेन्ना आमी सांगले एकट्यान आमकां गाडी कोणी चोवंक ना सगळ्यांक चोवले. तेन्ना आमी कंप्लेन केली आनी आतां आमकां सोमवारांनी आमी शेनवारा दिवस हांगा येयले न्ही तेन्ना आमकां सांगले शेनवारा बंद सोमारा येया म्हणून आमी आतां हांगा मनशां पडले सोमारा दीस येयल्या विचारपाक तांकां आमकां कितें करता सगळ्यांक दावा दिता. पयलीं वयताना तुमी सगळी गेल्ली वांगडा एकटो आनी मदीं थोड्याच जाणांक आतां पासून दिता कितें म्हणणं थोड्या जाणांक ना सगळ्यांक दिता पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयला थंय दिता ना म्हणून. भाजी विक्रेते बसलेली मार्केटातली सुवात नो वेंडिंग झोन आसा. ह्या विशीं आमी थाराव पास केला अशें नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ सांगता. ह्या थारावा प्रमाण सुवातेर कोणाक बसपाक दिवचे ना असो निर्णय जाला. फकत शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें तांकां सांगिल्ल्याचें नगराध्यक्षान सांगलें. जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली. तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तांकां उखल्ली म्हणटात फ्रायडे ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले. ते प्रमाणे हांगासर आमकां कळून येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जी आसा जी शकुंतल आपले बसताली तेंचे कडेन लिस्ट आसा ते अरावंड 17 आसा. पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ते थंय बसचें म्हणून. एक्चुली आमीचो तो नो वेंडिंग झोन आसा. आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना. इन ओन्ली फ्रायडे क्रिसमस चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितले अशें आमचें आमी तांकां सांगलेलें आसून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमाय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. ते प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते म्हणजे प्रमाणे तांकां मागीर थंयसर अकोमोडेट करता. आमचो सोंपो घेता पूण आमकां रिसिप्ट्स मेळूंक ना म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें. जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसली तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळोन येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेली ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ते 8 बायलां बसतालीं. 7 ते 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 ते 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां ती बसताली ती आतां बसताली ह्या 6-7 म्हयन्यांत कितें आनी एक्चुअली ती फ्रायडे बसताली पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. दिवचल पुलिशेन गुळे वखदां तस्करी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान सगळो म्हालूय जप्त केला. रोहित परवार आनी संदेश कानोळकर अशीं ह्या दोगा दुबावितांची नांवां आसात. हे दोगूय मूळ नानोडेचे. गांजा तस्करी प्रकरणा विशींची म्हायती मेळटाच दिवचल पुलिशेन सांपळ रचून ह्या दोगांकूय रंगे हात धरले. फुडलो तपास सुरू आसा. गांजा बाळगल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या तरणाट्यांची नांवां रोहित परवार आनी संदेश कांदोळकर अशीं आसात. हे दोगूय दुबावित तरणाटे
दिवचलच्या नानोडे वाठारात रावपी आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहीत आनी संदेश हे दुबावीत तरणाटे अंमली पदार्थ विकपाक दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्या कुशीकच्या एका हॉला कडेन येवपाचे आसात अशी खात्रीलायक म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळ्ळी. ताका लागून पुलिशेन पयलींच त्या हॉला कडेन पाळत दवरिल्ली. जेन्ना रोहीत आनी संदेश हे दोनूय दुबावीत तरणाटे त्या हॉला कडेन आयले तेन्ना पुलिसांनी झाड घालून ह्या दोगूय तरणाट्यांक ताब्यांत घेतले. तेन्ना तांच्या कडेन गांजा आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. उपरांत पुलिशेन अंमली पदार्थ विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून दोनूय तरणाट्यांक रितसर अटक केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता तशेंच पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परमातोडकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Viva, 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 viva Sajua. Viva, viva, viva. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.